काय, कारण खुबशे तुमचे मुद्दे येयले हितून. सी प्रत्येक सेशन जे लोकांचे विशय आहात ते आमी मांडटा सरकारा तर्फे मांडावळ जी सरकार आनी कारोबार चलोवपाची, आनी विरोधक आहा ते आमकां विचारता आमी खूंय चुकला, खूंय सुदार हाडपा जाय. क्रिटिसिजम करपाचे म्हणजे तोखणाय ते करना, क्रिटिसायज करपा तेंचें काम जावन आसा. सो इट इज हेल्दी फंक्शनींग ऑफ डेमोक्रेसी. आनी तुमी पळयला हे अधिवेशनाक खास करून बरे विशय आनी मुद्दे वयर काडले. आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान सुद्दां इवन लिगलायजेशन ऑफ हावजीस म्हण नाका, वेदर इन गव्हर्मेंट लँड, वेदर आल्वारा लँड ओ वेदर इन कमदाद लँड, एक जे पावल मारला. इट इज रियली एम्पावरींग द कॉमन पीपल, एम्पावरींग द पुअर पीपल. आमी सदां नाजाल्यार स्लोगनूच उरता. एक तूं मुद्दम लक्षांत दवर, जे तेंच्या नांवांत जेन्ना घरां जातलीं, इज इट नॉट दॅट दे आर गोइंग टू बी अपलिफ्टेड? इट इज अपलिफ्टींग द पुअर. अशें आमी चिंतपा जाय. तांकां तरी ताकद आसली, हांव परत सांगता, तांकां तरी ताकद आसली बरे व्हडले बंगलो बांदून लिगली वा बरे व्हडले गेटेड कॉलनी फ्लॅटान रावपा. हे लोक इलिगल बांदपाचे तांकां तांक ना. फॉर एग्जाम्पल तुमी वास्को मुर्मुगांव सायड घेया, लोक तेन्ना गोवा शिपयार्डान येयले काम करपा, एमपीटीन काम करपा येयले. आमचे गोंयकारूच खंय पेडणेसून बिचोलेसून हेर सगळे वाठारांनी, आनी लोक थिंगा रावले. तांकां नासले रावपा संवय नासली. 70 or 72 सावन तेजे पयलीं सावन व्हडले प्रमाणान ही घरां जाली, आनी तेन्ना सावन ती जायत आयली. पूण एक जावपा जाय, हांव मान्य करता, हेजे फुडें एक सुद्दां इल्लिगल बांदपा लोकांक मेळपा जायना. तो कायदोय आमी हाडटा आनी हेजेर एक मेसेजी वयतली हे फुडें खंयचे आनी बांदपा मेळपा ना. वन मोर थिंग इज दॅट तुमी तुमच्या हितून म्हणलेलें आसा दिस टायम यू लायक टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स टू ग्राम सभास, मिटिंग्स. ऑलरेडी आमी बदल हाडलेलो आसा. जी परमिशन आतां 30 दीस लागतले, आतां 15 दिसां भितर दिवचे पडटले. जे 15 दीस लागतले कंप्लिशन सर्टिफिकेट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.